दीपनगर खांडेपार वाठारांत व्हडा प्रमाणात ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल आनी डॉमेस्टीक डिस्पोजल नातल्यान सोडिल्ल्या कारणान व्हाळाचें उदक व्हांवून रस्त्यार पावला अशी कागाळ खांडेपारचो थळावो संदीप पारकर हाणें केल्या। लोकांनी जागे विकत घेवप सॅप्टीक टँक बांदूंक नाशिल्ल्यान ते ही वेस्ट व्हाळाच्या उदकांत सोडटात। हो प्रकार इतल्या व्हडा प्रमाणात चालू आसा की हे उदक रस्त्यार पावला देखून सरकारान हाची नोंद घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन कारवाय करची अशी मागणी ताणें केल्या। माझे नाव संदीप पारकर, रेजिडेंट ऑफ खांडेपार। तुम्ही पळयता आसतले की आज दीपनगरान मोठ्या प्रमाणात ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल आणि डॉमेस्टीक डिस्पोजल सोडप जाता आणि हेजें मूळ कारण म्हणजे कितें आसा की लोकांनी चडशे 50-70 अशी 100 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या आणि 70 स्क्वेअर मिटर जमीन घेवन तेजेर 70 स्क्वेअर मिटराचेर घर बांदलां आणि सोपीट आनी सेप्टीक टँक मारलेले ना, जेका लागून तेंच्यांनी जे ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल जे तेंचें आसा ते डायरेक्ट गटरान सोडलां। ते आतां व्हांवन आतां ओपन स्पेसार येवन रोडा वयल्यान ओवरफ्लो जायत आसा। तेका लागून 2020 आमी कंप्लेन दिल्ली हेल्थाक आनी हेल्थान कंप्लेनीचेर प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन आमची मॅडम पार्सेकर मॅडम आसा आनी आमचो मनोज आसा सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, तेंच्यांनी 2-3 दिसांनी रोखडी तांकां नोटीस काडलेली। टोटल 77 घरां पैकी 52 घरांक डिस्कनेक्शन नोटीस काडलेली, पण डिस्कनेक्शन नोटीस मागीर प्रिडिक्ट सर्व केल्ली, पण तेंच्यांनी तितलीशी एक्शन घेतली ना। तेंच्यांनी एक्चुली डिस्कनेक्शन करपाक जाय आशिल्लें, ते फक्त 2 जाणांचें डिस्कनेक्शन केलें आणि जे कंप्लाय करपाचें आशिल्लें हेल्थ डिपार्टमेंटाक ते अजून पर्यंत कांयच करूं ना। हे डिस्पोजल जे चल्लां ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल ते इतले मोठ्या प्रमाणात चल्लां की रस्त्या वयल्यान ओवरफ्लोन ते सद्या आतां दुसऱ्या वाड्याचेर पावला। आज आमी कोरोना लागून जायते मास्क लायता आनी कोण सॅनिटायझर यूज करता आनी मोठे मोठे उपक्रम घेता, पण आमी हे ज्यो डिस्पोजलाचे एक मोठे इशू आसा हेजेर आमी नजरअंदाज करता। एक्चुली हेजे वयल्यान डायरिया, डेंगू भयंकर मोठ्या प्रमाणात फैलाव जावंक शकता। दीपनगर हे एक हॉटस्पॉट आशिल्लो गेल्या 2-3 वर्सांक डेंगूचो, तेका लागून हेल्थान हेजेर एक जाता तितले बेगीन प्रॉम्प्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा। थँक्यू।